कार्मेल माहिती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो तशेंच म्हज्या भाव भयणीनो भुरग्यांक एक सिंपल सवाल विचारयेत गे आज रजा गे सवाल विचारयेत नाही रजेच्या दिसा ओके हू इज द किंग ऑफ द जंगल रानाचो राय कोण कोण वाजर हू इज द किंग ऑफ द जंगल फॉरेस्ट लायन कोंकण्यात कितें म्हणटात ताका कोंकण्यात कितें म्हणटात वाघ 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 टायगर लायन म्हळ्यार शिव ओके आतां एक शिवाची काणी सांगता हांव लायनाची काणी सांगता एक रानांत एक लायन आसलो शिव आसलो ताका आशा आसली कितें म्हळ्यार म्हज्या रानांत म्हजे विरोध कोण म्हणी आसात गी म्हण पळोवंक जाय आसलें ताका म्हजे विरोध कोणपणी कितें उलयतात गी म्हज्या विशयान कितें उलयतात गी म्हण पळोवंक जाय आसलें देखून तोच गेलो विचारूंक पयलें ताका एक आस्वेल मेळ्ळें आस्वेल म्हळ्यार कोण अश्वेन न्हय आस्वेल म्हळ्यार बेर खरडी आस्वेल मेळ्ळें मुखार शिवान विचारलें हू इज द किंग ऑफ द जंगल रानाचो राय कोण आस्वेल भियोन म्हणालें तुमचो धन्या आनी कोण राय तुमच राय तुजे शिवाय दुसरो राय ना आमकां मागीर ताणें पळयलें मांकोड रुखार वयर सकयल वेतालो ताका आपोवन विचारलें तुजे प्रकार रानाचो राय कोण ताका मांकोड म्हणालो येदोळू तुमचो राय दुसरे कोणी राय ना तांगा तुमचो राय येदोळू ताचे उपरांत ताका कोलो मेळ्ळो नारी कोलो मेळ्ळो ताच्या लागीं विचारलें तोय तशेंच म्हणालो अशें सुमार मजती मेळ्ळ्यो तांकां मुखार रावन विचारलें कोण राय म्हणून सगळ्यांनी तुमचो 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 म्हळें निमाणें एक हस्त थंय रावन आसली एलिफंट रावन आसली ताका वचून विचारपाक लागलो हू इज द किंग ऑफ द जंगल ती हस्त खंयच्यागी संवसारांत आसली खंयच्यागी टेन्शनार आसली हाका धरलें एक फावटी टप्प मारलें ताचे उपरांत ताका धरून व्हरून ते एक तळ्यान आहलें त्या तळ्यान बुडयलो एक फावटी थंय जावन काडून व्हरून उडयलो वो रुखार वचून पडलो पांट्यार आतां शिव थंय तावन ह्या हस्तीक विचारता हाळे साहेब हांवें जस्ट एक सवाल विचारलें त्या सवालाक जाप कळीत नासल्यार वणना इतलें वायलन्स कित्याक म्हजो जीवच काडटो आसलो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तशेंच भुरग्यानो ह्या शिवाक कळ्ळें राय जावन आसल्यार पावना राया बरी वेवहार करीचे म्हणून राय जावन आसल्यार पावना नॉट इनफ टू बी ए किंग पूण तुवें राया बरी सोलोवंक शिकाचें राया बरी सोलोवंक शिकाचें जर लानवीकाय नासतना तुका ओडवीकाय आसा जाल्यार ती कांय व्यर्थ कांय फायद्याक पडना आज कार्मेल मायेच्या नवेनचो पयलो दीस आनी आज आमी नियाळ करता लानवीकायेची आवय क्रिस्ती जिणयेची वडवीकाय लानवीकायेची आवय मरी आमच्या समेस्ताच्या जिविताची एक वडवीकाय कित्याक मोरी आमकां वडवीकाय मोरयेच्या लानवीकपणा विशयांत आमी उलोवचें जाल्यार समजून घेवचें जाल्यार मोरी कितें म्हणटा तेच्या स्तुती गितांत मोरी म्हणटा आपले किरकोळ चारण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणटल्यो भाग्यवंत म्हणटल्यो सगळो लोक संवसारांतलो सगळो लोक म्हाका भाग्यवंत म्हणटलो कित्याक म्हजेच न्ही हांव कितें जाल्या हांवें कितें केलां म्हणून न्ही बगार देवान म्हजेर दया दिश्ट घाल्या म्हजेर काकुळट दाखयल्या देखून सगळो संवसारांतलो लोक म्हाका सदैव म्हणटलो भाग्यवंत म्हणटलो तर
आमी समजूंक जाय देवान कोणाचेर दया दाखयल्या, देवान कोणाचेर काकूळट दाखयल्या ती सगळीं भाग्यवंतच. ती सगळीं भाग्यवंतच. कित्याक कोलसेकरांक बरोवन सांत पावल आमकां सांगता देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देवान विंचून काडलेलीं तुमी म्हळ्यार आमी सगळीं ताका पवित्र आनी मोगाची. देखून पवित्र जावन आसल्यांनी भाग्यवंत जावन आसल्यांनी कशें चलाचें. देवान आमकां राय म्हणून विंचून काडल्यांत, याजक म्हणून विंचून काडल्यांत, ताची परजा म्हणून विंचून काडल्यांत. त्या परजेर त्या रायाळ वर्गाच्या परजेन कशें जियेचें. कोलसेकरां बरोवन सांत पावल म्हणटा देखून कनवळायेची, दयाळायेची, दीनपणाचें, मोवाळेचें, सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. देवान आमकां विसला म्हळ्यार पावना, देवाची आमी भुरगीं म्हळ्यार पावना. त्या देवाच्या भुरग्यां परी जियोंक आमी शिकोवंक आसा. देखून सांत पावल म्हणटा कनवाळेची जाया, मोवाळेची दया, दीनपणाची जाया, सोंसणीकायेची जाया. आमी ल्हानगी व्हडगी प्रायेन न्ही पूण एटिट्यूड आमचो कसो आसा, मनोभाव कसो आसा. आमच्या लागीं कितेंय इल्लीशी ग्रेस्तकाय आसा जाल्यार आमी हेरांक पळोवची रीत कशी आसता. कोणी नाका आमी ग्रेस्तस न्ही सोडया. एक भिकारी आमच्या घरा बागला राविलो जाल्यार आमी ताका पळोवची रीत कशी आसता. तो चिंता आमी धनी म्हणून पूण आमच्या बोल्सान कांय पयशे आसनात जाल्यार तो येवन आमच्या बागला रावलो जाल्यार आमी ताका पळोवची दिश्ट कशी आसता. आमी ऑटोमॅटिकली ग्रेस्त म्हूण दाखयता. नाजाल्यार तो आमकां दाखोवची बरी करता. कित्याक म्हळ्यार ताका कितेंपणी जाय. तशेंच आमच्या लागीं कितेंय इल्लीशी बुदवंतकाय आसा जाल्यार आमी चलची रीत कशी आसता. इल्लीशी हुशारकाय आसा. आमच्या शिकतना आमच्या क्लासींत हांव फस्ट येता जावंक पुरो. म्हजें एटिट्यूड कशें आसता ताच्या उपरांत म्हाका हायेस्ट मार्क्स मेळ्ळे. सगळ्यां परस ह्या फावटी म्हाका हायेस्ट मेळ्ळे. ताचे उपरांत म्हजें एटिट्यूड कशें आसता क्लासींत हें जावन आसा. जेजून म्हणचें तुमी म्हजीं भुरगीं म्हळ्यार पावना बगार म्हज्या भुरग्यां बरीं कनवाळ्याची, दयाळ्याची, मोवाळ्याची तुमी जावन जियोंक आसा. देखून मोगाच्या भुरग्यांनो तशेंच वडिलांनो आज आमी त्या शिवांत हांव शिकचें एकलीस आमी आसा. शिव चिंतलो हांवच पयलो आनी हांवच एकलो. ह्या सगळ्या रानांत हांवच पयलो आनी हांवच एकलो, म्हजे शिवाय दुसरो कोणी ना. हस्तीन ताका मारले उपरांत कळ्ळें म्हजे बरी न्ही जाल्यार आनी एकलो म्हज्या प्रास इल्लोसो बरो आसलोय आसा. तर ल्हानविकाय म्हळ्यार कितें म्हण समजूंक आमकां सुलभ. ल्हानविकाय म्हळ्यार आमी अशें चिंतयत ल्हानविकाय म्हळ्यार म्हजें तें बरेंपण आसा, म्हाका थोड्यो संगती करूंक जातात तें सारकें. तशें म्हणून हांवूच करता म्हणून न्ही, हेरांक कितें करूंक जाता, जबार संगती करूंक जातात पूण हांवें केल्ले बरी त्यो संगती करूंक जावच्यो नात पूण तांकां दुसऱ्या रितीन करूंक जाता. देखून आमी आमच्या हुशारकायेंतय आमच्या बुदवंतकायेंतय आमी करूंक शकच्या संगतींतय आमकां अभिमान आनी संतोश आसा म्हणटा आसतना हेरांनी करच्या संगतींतय आमी संभ्रम करूंक आसा. हेर कितें करतात, कितें अचिवमेंट करतात, कितें बरें करतात, एक बरें काम मेळ्ळें, बरें 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 सक्सेस जावन आसा ताचें जिवीत, ताणें एक बरें घर बांदलें. आमी कितें करता मुखार बरें सांगता जावंक पुरो पूण फाटल्यान आमच्या मतींत हाणें कशें घर बांदलें आसचेत, हाणें कशें वयशे केले आसचेत, हांव कसो वयर आयलो, हाणें कितें पणी केलां आसचेत ना. ल्हानविकायेचें मुखेल लक्षण कितें म्हळ्यार आनी एकलो बरो जाताना संतोश पावचें, ताच्या संगता संभ्रम पावचो न्ही. फकत हांवें बरें जाल्यार हांवें केल्लें बरें जाल्यार मात्र हांवें संतोश पावचें न्ही, बगर हेरांय बरें जाताना तांच्या संगताच आमी संभ्रम पावचें भोव गरजेचें. हें जावन आसा लक्षण ल्हानविकायेचें. ल्हानविकायेचें मोरयेक आमी पळोवया. मोरयेक बरी खबर आयली आनी तिका म्हळें बडव्यान तूं देवाची आवय जाताय, तूं देवाची आवय जाताय. ताचे सगळ्यात आनी एक खबर मोरयेक मेळ्ळी, एलिझाबेथ गर्भस्थीन आसा. आनी त्या वेळा ती थंयच्यान उठोवन एलिझाबेथीगेर घेता, थंय वेता आनी थंयसर तिच्या संतोशान ती वांटेली जाता. थंय देखून ती आवय देवाची आवय देखून तिणें चिंतूंक ना तिणें म्हजे सरशी येवंक जाय ना, ती उठोवन थंय वेता. कित्याक तिका खबर मेळ्ळी ती गर्भस्थीन आसा, तिच्या संगाता रावंक जाय. जेजूक तुमी पळया, जीजस सेलिब्रेटेड एवरी वन.
Jesus celebrated every life. जेजू पेद्रू सांगाताय आसुल्लो, मातेवा सांगाताय आसुल्लो, फतक्या सांगाताय आसुल्लो, ती कोण खंयची वेश्य स्त्री जाल्यार तांचे सांगाताय आसुल्लो. म्हळ्यार हर एकल्याचें जिवीत ताणें सेलिब्रेट केलें. देखून दुसऱ्यांचें जिवीत बदललें. प्रत्येक जाण आमी पळोवंक जाय जाकेव भविश्यांत नाका जाल्ले उलयतलो लोक. सक्कट सांगतलो तो पाड मनीस, पयशे मारता आनी कितें करता आनी कितें सगळें सांगतले. पूण जेजूचें एक उतर जाकेवा सकला देवन ये हांव आज तुज्या घरा येता, तुजे सांगाता जेवंक जाय म्हणलें एक उतर ताचें सगळें जिवीत बदलूंक शकलें. कित्याक जेजून खंयच्याय घडये जाकेवा तूं असल असलें पातकां करते आसाय, असल असलें अन्याय करते आसाय ते तुवें सोडूंक जाय म्हण जेजून उसान सांगलेंच ना. लोक तशें म्हणटात, ते तशें सांगतात, हे अशें सांगतात, देखून तें तुवें सगळें सोडूंक जाय म्हणून जेजून ताका कसलोच उल्लेख केल्लो ना. इतलेंच सांगलें हांव तुज्या घरा येता, हांव तुज्या सांगाता जेवंक अशें येता. जेवण जालें उपरांत ताका बगलें हांवें बदलूंक जाय. जर जेजूक लागीं येवंक जाय जाल्यार संवसारांतल्यान हांव पयस वचोंक जाय, संवसाराचें सगळें सोडूंक जाय. देखून तो बदल्लो. देखून जेजू ताचें जिवीत सेलिब्रेट करता. त्या मनशाक सांगाता संतोश पावता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सांत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन आमकां सांगता, हांव कोणाचोय गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव गुलाम जावंक तयार आसलो. हांव गुलाम न्हय, रायाचो गुलाम न्हय, खंयच्याय परजेचो गुलाम न्हय, खंयच्याय राष्ट्राचो गुलाम न्हय, जाल्यारय सगळ्या लोकांक हांवें जोडून घेवचे खातीर सक्कडां खातीर सक्कडां संगती बरी हांव जालो, सक्कड हांव जालो. ही जावन आसा लन्विकाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तुका देवान दिल्ली देणी जायतीं आसात, तुका बरेंपण दिल्लें आसा, गिरेस्तकाय दिल्ली आसा, हुशारकाय दिल्ली आसा. पूण तशेंच आनी एकलें कितें दिलां, त्या देखून तुज्या देण्यांतय संतोश पावतना आनी एकल्याच्या देण्यांतय संतोश पाव. तुज्या हुशारकायेंतय तूं संभ्रम पावतना आनी एकलो हुशार आसा, दुसऱ्या संगतीर जावंक पुरो, ताचेंतय संतोश पाव. देखून आमी सांगाता जी येता म्हूण समजलें जाल्यार, आमी सांगात एकामेकाचो सांगात जोड जी येता म्हूण समजलें जाल्यार आमी लन्विकायेन वडटा. मरयेचो सांगात आमकां मेळ्ळा, मरयेचे शेगूण आमकां मेळ्ळ्यात. मनीस आमच्या सांगाता आसतना तांचें जिवीत आमी संभ्रमूंक शिकया. ती गेल्या उपरांत आमी रडोवन बसचे नाका. तो आसतना हांवें ताका बरें करून पळयत आसलें, ताका बरें करून कितें चिकित्सा दिवयत आसली, ताका बरें करून ताचें कितें आशा आसता तें सगळें हांवें पूर्ण करीत आसलें म्हणून मागीर सुरसुरोन बसच्या बदलाक आतां जिवंत आसतना त्या मनशाक सांगाता संतोश पावया, त्या मनशाक सांगाता संभ्रम करया. मरी आमकां हेंच शिकयता. ती निमाणे घडये जाल्यार शिसां सांगाता आसली आनी तांचे सांगाता ती मागताली. हें बरेंपण आमचें ते येवं दी म्हूण आयचे दिसा आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माई आणि राणी म्हणून वखाणता. आपणाक चरणदासी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शेरोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतीन आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमची सर्व तेसांवां आमच्यो गरज्यो आमच्या सर्गींच्या आवय मुखार आतां आमी करया. प्रार्थुया. उडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन देरखाण घेवन तुजे कडेन येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये
म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षितांव, तशें आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले, सर्वेस्प तुजें तें आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल माये, आमा पासत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. वरपातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें, वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मंदिर मनशा भूताचे, सुंदर दोन सुल्याचे, पलगण आत्म्याचे, नवल तुहे सृष्टीचे, भंडार भरपूर कृपेचे, अंतकारांत आसच्या पथक्याम तू नेकीत फांत्याचे. माय तुजो उपकार बावडता, नाव तुजे संसार गाजयता, मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव. माय तुजो उपकार बावडता, नाव तुजे संसार गाजयता, मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव.